हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान दर दिसा घडपी घडणुकांच्यो अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार पावयता। आयच्या दिसा खंयच्यो घडणुको घडला त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या आमचे डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांच्या कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स। आयच्या दिसाची सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट म्हणटा ती GMCन जे MBBS जी सिटां आहा ती वाडयल्ली आहा, ती आयच्यान जे एडमिशन आहा ती दिवपाक सुरवात केल्ली आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी मडगांवच्यान येता। मडगांव कालकोण म्हणटा थंयसर एकल्या शेतकाराचे जमनीचेर बेकायदेशीरपणान लँड फिनींग करपाचो प्रकार सुरू आसा आनी हाचेर जेन्ना ताणें आवाज उठयलो तेन्ना ताचेर नगरसेवकाचे घोवान हल्लो केलो खंय। सो ही दोनूय सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिन। सुशांत सरान आमकां म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार विनोर्डा पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्गार चेर सोमारा फातोर्डेर जाल्ल्या हिट एंड रन अपघातात 37 वर्सांचा टेम्पो चालक नियाज झारी हाका जाग्यारूच मरण आयिल्लें। तशेंच ट्रकान ताका टेम्पोक फाटल्यानसून धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। फुडें आमचे न्यूज आमचे एंकर दिप्ती कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। फुडल्या एका म्हयन्यात तामनार वीज प्रकल्पाचे लोकार्पण जातले अशी जी माहिती आसा ती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली आसा। सुरवेक महाराष्ट्रांतल्यान विजेची पुरवण जातली अशें तांणी सांगिल्लें आसा। आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार फाटले 10 वर्सां सावन आंबावलेचे गांवकार वाड्यावेले जे शेतकार आसात तांकां गवेरेडे तशेंच भटकी गोरवांक लागून तांच्या पिकाची नाशाडी जाता आनी फाटलीं 10 वर्सां जालीं ते संघर्श करतात, तांच्या पिकाचें लुकसाण जाता आनी देखून तांची मागणी आसा की सरकारान हातूंत लक्ष घालचें, कारण जी गोरवां आसात ती तांच्या वाठारांतली न्ही, कारण तांच्या गांवकार वाड्यार एकटोय गोरवां तांणी आयज मेरेन पोशिल्ली ना। सो हाचेर कितें तरी उपाय येवजण करची अशी तांची मागणी आसा। आनी एक अपडेट म्हळ्यार दिवचलच्या मुस्लीम वाड्यावेल्या रस्त्याचे रुंदीकरणा खातीर आतां सद्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा। अशा आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टुडे हे बुलेटिनाक मुजरत पोवचें। दिप्तीन आमकां 2 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा। फुडें आमचो रिपोर्टर गौरेशा कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। आयज गोंय सरकारान 2 म्हत्वाची पदां आयज नियुक्ती केल्ली आसा। स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर ह्या पदाचेर अरविंद कुमाराक घातलेलो आसा आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर ह्या पदाचेर आत्माराम बर्वेक नियुक्त केल्लो आसा। जाल्यार ही जी 2 पदां आसात ती पयलीं सावन कॉन्ट्रोवर्सी चल्लेली, कित्याक आत्माराम बर्वे हो जो आसा तो भाजपाचो एक लिडर आनी तेजे वांगडा तो सीएमाचो प्रमोद सावंताचो OSD जितलो सीएमाचो टर्म आसा तेन्नाच्यान प्रमोद सावंताचो OSD जाल्लो। ताका लागून काँग्रेसीन हेजेर खूब मोठो असो वाद गेल्लो, कित्याक एक खंयचे पार्टेचो OSD किंवा एक खंयचे पार्टेचो मेंबर ह्या पदांक बसोंक शकना। सो ताका लागून असो खूब मोठो वाद काँग्रेसीन केल्लो। ह्यो बातमी तुमकां आयज 7 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार महिला आणि बाल कल्याण खात्याच्या येवजणे खाला मये मतदारसंघातल्या 127 गृहिणींक गृह आधार मंजूर जाला। बायलांनी वेगवेगळ्यो सरकारी येवजण्यो घेवपाक फुडें येवच्यो अशें आमदार प्रेमेंद शेट हांणी सांगलां। फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या खडे आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। आयची जी बातमी आसा फातोड्या आयज एका फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडलेली आसा। हो जो उजो आहा तो फ्रिजाक लागून शॉर्ट सर्कीट जालें आनी ताका लागून ह्या उज्यान फूल जो फ्लॅट आहा तो जळ्ळो आनी पूण
ह्या घडणुके वेळार त्या सुवातेर कोणूच नाशिल्लो, कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. सो ह्या फ्लॅटाक लागून सुमार 2 ते 2.5 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा अशी माहिती ती उजो पालोवपी दळान दिलेली आसा. आनी हेजो जो ओनर आसता तो UKक रावतालो आसता. जी पुराय बातमी आसा ती तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयत. तसोच दुसरी जी बातमी आसा ती दिवचले गांजा 90 ग्रामाचो गांजा मेळिल्लो आसा, सापडलेलो आसा आनी ताका दिवचलच्या पुलिसांनी अटक केलेली आसा. ही जी बातमी आसा तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ह्यो ज्यो आयज आमच्या सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी तुमकां म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्यो आसा त्यो गोमंतक टुडे ह्या 7च्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.